आयज नोवेनाचो 7वो दीस। मान्योत आग्नेल आपल्या जिविताचे कार्य आत्मिकताय नियाळून संस्थेन जियेलो। जेन्ना आमी एकामेकाचे चितान आयकता तेन्ना आमकां दुसऱ्यांचो अनुभव मेळटा। आमच्या तशेंच हेरांच्या जिवितान देवाच्या आत्म्याची गोड्डिता पळयता तेन्ना आमच्यो चुक्यो आनी आमची असोक्ताय मानून घेता आनी आमी कितेंय करूंक वो निर्णय घेवंक वेताना देवाच्या आत्म्यान आमकां आदार दिवंक विनयता। मानेवंत आग्नेलाची आत्मिकताय उचल्या पावंड्यावेली आसली। ताणें आपल्या शेगुनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो दोम सगल्यांक फाकयलो। जंय राग वसतालो थंय ताणें मोग वंपलो। ताच्या फिरगोस्कारा मदें दुस्मानकाय चलताली। तांकां बापणाच्या एकवटांत जिवंक शिकयलें आनी तांची किजिलां जोगडी इश्टागोतीच्या उज्यान लासून उडयली। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। मिसाची इतेसावा जोझफ गोन्साल्वीस हाका बरी भलायकी मागता सिबल गोन्साल्वीस आगासाय। फिलोमिना डायस हाच्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता विन्सेंट डायस मायना बातीम। बरी भलायकी मागता जुदीत फेर्नांडीस कुर्तोरीम। फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता फ्रँक आनी सियोना फेर्नांडीस आगासाय। मागणीवंत आग्नेला मोजोतीन एमियल पिडेंतली पेकोणी आनी बरी भलायकी मागता मिनिनो तेलीस पोरवोरी। शोला आनी शनी हांकां बरी भलायकी मागता लॉरेन्सीन रॉड्रिगेस कोर्तालीम। देवाचें बेसांव मागता संजना डायस सांताक्रूज। बरी भलायकी मागता आगुस्तीन उषा आनी स्टीवन फेर्नांडीस सांताक्रूज। हेलेना कोस्ता हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पीटर डिकोस्टा केलोसिम। सगलीं आमी उबी रावया। Second,
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मिकायेन नियाळटालो. मानेवंत आग्नेल आमच्या जिवितांत एक नमुनो जावन आमच्या जिविताची यात्रा आत्मिकतायेन चलूंक आमकां शिकयता. ही यात्रा करतना भावार्थान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो दाखयता ती वाट आमी चलूंक आमी फिकीर घेवंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्मो दाखयता ते वाटेर चलतले तेन्ना की आमचे निर्णय फलादीक जातले. हे मिसाचे भेटेंत ही कृपा आमकां मागून घेवया. आयचो दीस खेरीत भाशेन पिडेवंत आनी निराशी जाल्ल्या खातीर भेटयला. तांणी आपल्या कोश्टां दुखांनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बाबाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भावार्थान आनी विस्वासान आमी ह्या पवित्र दोंगरार फादर अग्नेलाच्या पांयां सोशी आयलां. आमच्या सगळ्यांची इंतेसांवां आमी काळजाचे आवडे आमी भावार्थान देवा लागीं उबारुया आनी सगळी आमची पिडा करीतपणी पिडेवंता खातीर भेटयलेलो दीस आमची पिडा आमची दूख आमी देवाक भेटोवन हे मिसाची भेट फावो तरी ती भेटोवच्या आमची काळजां मनां आतां तयार करुया. देवाच्या काकुळटीक उलो मारून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत जावन जावकारी मारयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मन प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बो कोणवळा बापा, तुंच तुज्या भावार्थाची शेवट शाश्वत भलायकी पिड्यांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक तुजी काकूळ दाखय आनी तांकां परतून भलायकी दिवन तुजे पवित्र सभेंत तुका दिनवासूंक पावय. ही आमची खालती विनवणी आयकून घे. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. बागियोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां
अशें कोण म्हणत, पूण आपल्या भावाचो दुयेंस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिसती पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसती पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? कारण आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती. जो कोण देवाचो मोग करता ताणी आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण ही खुणा वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूं म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूं आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणी संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतून म्हणयात, तुज्या मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नियातीन तुजे परजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्याच दुर्बळपणांक नीत करूंक दितलो. जबाब, तुज्या मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलम आनी जबरदस्ती सोंसतेल्यांक तो सोडयतलो. ताचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तामो नासतना ताचे खातीर मागणें चडयतलो. दीसभर ताचेर आशिर्वाद मागतलो. जबाब, तुज्या मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोको सोर त्या तोकूंक पितुमीची सगळीं कुडां ताका लागून आपूण सोदो म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब, तुज्या मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy Unis noi zuliawowi Ja ciągam dziwo asa Ewa to nagle uto Na co dziw posta Soy sorbespora, soy sorbespora Soy sorbespora Soy sorbespora Soy Sorbespor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलेक
परत गेलो आणि ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आणि सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सोये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आणि वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आणि पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयऱ्यांक सुटका दिवंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालां. आनी सगळीं ताका शाब्बासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मनशाच्या जल्मा वरवीं संवसारांत दर एक मनीस आपणाची यात्रा सुरू करता. पूण यात्रा ही दोन जिन्साची, दोन भाशेची. एक यात्रा संवसारी यात्रा आनी एक आत्मीक वाटेची यात्रा. आनी दर एक क्रिस्ती पोरसा, बावट्टी पोरसा आपले आत्मीक यात्रा पवित्र स्नानाच्या संस्कारावरी सुरू करता. आनी अशें तो बावट्टाची मोगाची वाट तो चलता. आनी अशें प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही वाट करतना बावट्टान आमी जागृत जावंक आनी पवित्र आत्मो तो आमकां वाट दाखयता आनी त्या प्रमाणे आमी फिकीर घेवंक जाय. हें करूंक आमचो संबंद देवा लागीं, मोगाचो संबंद आमी मजबूत करूंक जाय. अब्राहम लिंकन जेन्ना अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जावन आसलो तेन्ना अमेरिकांत सिवील वॉर सुरू जालें. रुलींग पार्टी आनी ऑपोजिशन पार्टी आनी लोकां मदें. आनी अब्राहम लिंकन चड आनी चड टेन्शनाक बसलेलो, चिंतनांनी बुडलेलो. अशें आसतना एक जाणटी अस्तरी ताच्या ऑफिसांत पावून सरली आनी ती म्हणाली, प्रेसिडेंट साहेबानो, तुमी कांयच भिवपाची गरज ना. यू डू नॉट वरी. यू वील विन दीस वॉर. हे झगडे तूं जिखत, हे झगडे तूं जिखतले. कित्याक द जीजस इज विथ यू. जेजू तुज्या सांगाता आसा.
आनी अब्राहम लिंकन त्या ऑस्टरेक म्हणटा बरें आसा. ऑस्टरे हांव जाणा जेजू म्हज्या सांगात आसा. आय नो ही इज ऑलवेज विथ मी. बट दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. एम आय विथ जीजस. हांव जेजू सांगात आसा. जेजून चलली ती वाट चलता. जेजूच्या मोगांत पेल्याच्या मोगांत हांव आसा काय. हें गरजेचें. प्रितशा भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेल आपले कार्य आत्मीकयेन तो नियाळटलो. सदांच देवाच्या मोगांत आनी संबंदांत तो जियेलो. आनी जेवा मोग ताणें अणभवलो, आत्मीक ग्रेस्त ताणें अणभवली, ती पेलाक वांडटा, दुसऱ्यांक तो दिता. आमच्या जिवितांत प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो संबंद कसलो. एम आय विथ जीजस. आदल्या खोऱ्यांत देवान इस्रायल प्रजेक आपणाची पोरजां म्हणून विंचून काडटा आनी तांचे लेगीत खोरार करता. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरजां. आनी तांकां दामान्य म्हणून दिता. कित्याक बाबाची यात्रा, आत्मीक यात्रा बऱ्या भाशेन चलोवंक आनी देवा लागीं मोगा असो संबंद, भावट तसो संबंद तांणी दवरूंक. आनी हो देव त्या पोरचे सांगाता सदांच आसलेलो. आनी बापाच्या ह्या लोकांक देव बापाच्या संबंदांत स्पिरितांत रावंक तांकां आपयता. आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवदीन जें बरयलेलें तें बाकीत केल्लें आमी आयकलें. सोरेस परस आत्मो मुचेर आसा. कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केलो. कित्याक अभिशेक केलो? गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका दिवंक, जुलमांक संपडलेल्यांक सोडूंक. ता सोरेस्परान म्हाका धाडला. हें म्हजें मिसांव. आनी जेजूच्या याताच्या जिवितांत आमी पळयता. जेजून जी कोण आयला सगळ्यांक मोगान वेंग मारले, आशिर्वाद दिले, ताची पातकां भोगशिल्ली, बेऱ्यांक ताणें कान दिले, मोन्यांक ताणें उलयशें केलें, कोड्यांक ताणें दीस दिले, सगळ्यांक मोगान ताणें वेंगलें. हें जेजूचें मिसांव आसलेलें. आनी आपणाचें कार्य ताणें जें कितें मिसांव तें सगळेंच ताणें बऱ्या भशेन केलें. प्रिच्या भाव भयणीनो, मान्यवंत आग्नेल जिवीत एक श्रेश्ठ आत्मीक ग्रेस्तकायेन भरलेलो. देवाच्या पवित्र संबंदांत जियेलो. आत्मिकायेचो आनी कडक साद्या जिविताचो ताणें देवाक आपल्या जिविताचो मास केलो. पवित्र संस्कार वरवीं ताणें गोठाय मागोवन घेतली, गोठायेन भरलो. जंय तो वावुरलो थंय तो आपल्या जिविता वरवीं, आपल्या शेगुणे जिविता वरवीं क्रिस्ती भावार्थाची परमळ ताणें फांकयलो. जंय राग वाजता थंय मोग वंपलो. दुस्मानकाय वाजतली थंय भावपण, इश्टाघात ताणें एकसरान जियेलो. जियोंक लोकांक शिकयलें. आपूण जियेलो आनी लोकांक शिकयलें. प्रिच्या भाव भयणीनो, मान्यवंत आग्नेल आमकां दरेकल्याक एक प्रेरण. आमी ह्या संवसारांत यात्रेक, संवसारी यात्रा चलतना आमची आत्मीक यात्राय आमी चलता. आनी ही पवित्र स्नानावरी सुरू जाल्ली ती यात्रा क्रिस्माच्या संस्कारांत आमी पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान बरे भरते
आमकां फावो जाता. प्रियच्या बाबणां आमचे हे आत्मीक मार्गदर्शन आमकां दिता आनी आमी ताचे आसने आमचे भितर आसा ते बगोर आमी जागृत करची गरज. तालण्याचेर जैत दवरूंक आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जो कोण देवाचो मोग करता आनी आपल्या भाव भयणीचो द्वेष करता तो फटकिरो. आमी काकुळटीचे हातेर जावं, जंयसर राग घेवन रावनासतना बोगसण्याचे दूत जावंक आमकां जेजू आपयता. बिशप फुलटनशन पवित्र सभे विशीं अशें म्हणटलो, even though we are God's chosen people, we often behave more like God's frozen people. Frozen in our prayer life, frozen in the way we relate with one another, frozen in the way we celebrate our faith. आमी जरी विंचून काडलोली पोरजां तरी शळमळ्ळें जिवीत जियेता. ही शळमळ्या मागण्यांत भाव भयणी सवें भावार्थाचें संभ्रमण दिसता. प्रियच्या बाबन आयज जेजू आमकां दोडेकलांक उलो करता. मोगा उजो आमी काळजान घेवन मागण्यांत भावपणान एकचारांत आनी भावार्थाचें संभ्रमण जिवाळ करूंक आनी आमचे आत्मीक यात्रा आत्मीक जिवितांत आमी आख्या समाजांत आमचें कार्य कितें तें वळखून घेवंक मान्यवंत आग्नेल आमकां एक प्रेरणा. आमकां ताचो आदार आमी मागुया. ह्या मिसा भेटेन करीतपणी आमी देवाची कृपा मागुया. देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगांत आनी संबंदांत जियोंक आनी अशें देवाचो आनी आमचो संबंद देवा लागीं घट करुया. ही कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी उबे रावया. भावार्थान थोडीशी मागणी आमी आतां देवा थंय उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. मान्यवंत आग्नेलाची आत्मीक प्रेरणा घेवन आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून पिलार संस्थेच्या सगल्या वांगड्यांनी दुसऱ्यांची सेवा करतना आपली जबाबदारी सुफलायेन पाळूंक आनी आमचें आत्मीक दायज सांबाळूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे मदल्या गरजेवंतांचो आमी उगडास करता. तांच्यो अडचण्यो आनी प्रश्न पयस जावंक तांकां आदार मेलूं आनी गरजेक सांपडलोल्यांक आदार दिवंक आमचे कोनवालायेचे हात उदारपणी तांकां पावोवंक निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमचीं पिडेंत आनी दुखांत कोश्टवतलीं भावा भयणां हाजीर आसात. बापान तांचे सवें आपली दया दाखोवन
तांकां पेकोवणी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान म्हाका बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सगळ्या पिडेवंतांक आदार दितोलीं आमची भाव भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर गोरचीं जी तांचो जतनायेन परामोस करतात तांणी सेवे चाकरेच्या मनान हो वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. विस्वासान म्हाका बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमची कालती मागणी बापाक उबारुया. आत्मीक सेवा करतना ताणें भावार्थाचे आनी सेवेचे दायज दवरला. ताचे मोजतीन आमी आमच्या समाजांत सेवे चाकरेची जावंक आमकां प्रेरणा मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान म्हाका बापा आमकां दोयेन आयकून घे. ओगेपणी आमची मागणी देवा बापाक आमी उबारुया. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पोविंदोड्या मुच्या भावा भयणीनो, आमी हे बेटोवचे बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी गोंयन आमच्या आनी सेवेच्या दावाक सगळे मागून घेवं. बो दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसा. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आनी दूख तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो, तसो आमकां मेळ्ळलो भलायकी खातीर आमकां संतोश भोगूं हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदेचो. आपला जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपला पुनर्जीवनपणां जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें.
आपला मोहिमेमतो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपले कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपला शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी छावण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawat sugutu por gotuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगात सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा माये सांगाती तिचो पोती बाग्योन सुसे बाग्योन धर्मदुतांक आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी सगळीं बाबार्थान म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवास सोरवेस परा सोर वायटांतली सोर खोटेपणांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवोशान ओत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकोळटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयलान ती सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण जेका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली Mogar Jesuyo, Baba Boyni Petokyo. Mogar Jesuyo, Baba Boyni Petokyo. Rauk yo, Bodokyo. Mogar Jesuyo, Baba Boyni Petokyo.
तितली भलायकी गोठाय तुजी दिदुली उजवण आमकां हाड तुजी सोदोस तुजो आमकां दी बाबो तितली भलायकी मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो राहू यो बोलू यो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो राहू यो बोलू यो मोगार जेजुयो जेवणा देवा पेल्याच्या मोगा मोना किराय बाबा हाता तुझ्यो गोठाय विश्वासा काळजा पेटोया जेवणा देवा पेल्याच्या मोगा मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो राहू यो बोलू यो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो तुझी सारखी मोगो सगल्या कोडे मोगार गो तुझो जेजू उपकार गो सगल्या आमकां खाती गो तुझी सारखी निर्मोळ गो सगल्या कोडे मोगार गो तुझो जेजू उपकार गो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो मोगार जेजुयो बाबा बोयणी भेटो यो एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा जेजू लागीं उलोवया ताका दिन वासुया ताका वाखाणुया ताका आर्गांव दिवया प्रार्थुया कोण वेळा बापा पिडेशिडे वेळार तूं सामसो थीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं
पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगाचे बोल दाखय आनी तुज्या सासयेन बरी जावन तुज्या भावार्थाच्या जोम्यांत ती तुका वाखाणूंक पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. तुम्ही पयस पयसतान सकाळच्या सकाळी उठोन पाद्र अग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसात. देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची काल ती मागणी. कांय कळोवण्यो पिडेवंतांचेर मागणे दर मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले. एक नवी ऑडिओ सीडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँडस्टँडांत ती विक्रीक आसा. आमच्या पिलाचे संस्थेचे पाद्री जातल्या भुरग्यांक स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेवची. 2024 वर्साची कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड बँडस्टँडांत आनी पुस्तकशाळांत भायर आसा. आमी मागता इश्टानो दर एक कुटुंब व्हरचो आनीक देवाच्या उतरांतल्यान तुमी वाडची. वावराड्याचो इश्ट तशेंच फादर आग्नेलो स्कॉल आमच्या स्टॉलांत आमची भुरगीं आसात. आमी मागता तुमचे थंय तुमी सबस्क्रायब करचे ते. ह्या वावराड्याचो इश्टाचेर विकली न्यूजपेपर आनी फादर आग्नेलो स्कॉल मंथली इंग्लीश मॅगझीन आमी केलीच भाशेन पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन मेवलेले उपकार जावं पिलार संस्थेचो वावर जावं कातोलीक खबर छापून हाडटात म्हणटच तुमी ताचो फायदो काडचो म्हणून आमची मागणी. आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर मीस पिडेस्तांचे खातीर तें जातलें. मिसा पयलीं पिडेस्तांक कुमसार आसतलें. कुमसार करूंक जाय तांणी मातशें बेगीन आयल्यार बरें जातलें. पिडेस्तांक जाणट्यांक सोडूंक येतल्या मोटरांक माटवाशी येवंक मेवतले. हांगा व्हिलचॅराची सुविधा आसतली. मिसा उपरांत पवित्र साक्रामेंताची बुजवण पवित्र तेलाची मागणी आनी डेलिव्हरन्स आसतले. देंपारचे सुमार 12 हे सोंपतले. आयज राती मानिवंत आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक आनी आमच्या उत्मीक नवसरणे खातीर ह्या माटवांत नायट विजील आसतले. रातचे ते 9 वरांचेर सुरू जातले आनी सकाळीं 5 वाजता सोंपतले. हे विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेड्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड. यात आनी पाद्र आग्नेलाच्या सांत करोना पासत मागूंक आमी तुमकां उलो मारता. मोगाड इश्टानो दर एक दिसाक एक नवी खबर आमकां मेळत आसा की पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन म्हाका उपकार मेवला. हांव थंय बँड स्टँडार आसता आखोच दीस कितलो लोक येवन फादर म्हाका हें मेवला फादर तें मेवला अशें जाला तशें जाला म्हणून पाद्र आग्नेलाची तुस्त कोत्ता. आनी आमी जी आयज आयिल्लीं आसात आमी घडये आमची दिनवासनेची मागणी घेवन आयिल्लीं आसात. घडये आमी आमची दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसात. घडये आमची हेर दुसऱ्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. मोगाड इश्टानो भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. तुका आशिर्वाद जाय तुका घोटाई जाय तुका पेकोवणी जाय तुका भलायकी जाय तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक तुज्या भावार्था वरवीं तुका थारोन मेळटलें म्हणून जेजून आमकां बासावणी दिल्ली आसा. तर हेच कारणाक लागून आमी आयज जेन्ना आयिल्लीं आसात आमचो भावार्थ जागयतना आयज SP कार्दोजो आजोसिसान अशें सांगूंक लायता. हांव मानिवंत आग्नेलाची भोगतीन सदांच हुस्कार सुस्कार काडटालीं म्हज्या एकल्याच पुताक शिकयल्या उपरांत नोकरी मेळोवंक. ह्या वर्साच्या जुनांत म्हज्या पुतान ॲशलीन बोटीर वचपाक मुंबय वचून कोर्स केलो. हांव पिलार सेमिनारींत काम करता म्हणटच दर ब्रेस्ताराक म्हजें कामा पयलें हांव म्हज्या पुता पासत मानिवंत आग्नेला लागीं
नोवेनाच्या मिसांत हांव मागतां कुर्स सोंपले उपरांत पुतान आगोस्टाच्या म्हयन्यांत ऑनलायन इंटरव्यू दिलो आनी तो रोखडोच सिलेक्ट जालो. ऑक्टोबराचे 17 कंपनीची ईमेल आयली विजा मारूंक बॉम्बे वच म्हूण. बोटीर चडपाची तारीखूय दिली ऑक्टोबराची 24. पूण ऑक्टोबराची 24 पयलें पुताच्या हातांत विजा येवंक ना. तर आतां विजा विथड्रॉ करची पडली. ही सगळी खबर आयकून हांव एकदम निराशी जाली. पूण भावार्थ सोडूंक ना. म्हजी मागणी पुता पासत हांवें मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन चालू दवरली. आतां अजाप म्हणल्यार कंपनींत आतां स्पेनांत बोटीर चडोवंक 9वी तारीख दिल्ल्या आनी ती तारीख ह्या नोव्हेंबराच्या 21 तारखेर. हे पावटी तो विजा वेळार आयली आनी आतां जिस्तूच नोव्हेंबराचे 20 जो जावन आसा मानिवंत आग्नेलाचो दीस नवी नोकरीक आपली वियाज गोवा टू कटार आनी उपरांत स्पेनाक वचूंक म्हजो पूत सुरू करतलो. हांव मानिवंत आग्नेलाक काळजांतान दिन वाचतां आनीक शिकी म्हज्या पुताक फावो तसली नोकरी मेवली म्हूण मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान बेगीनूच मेव म्हणून मागतां. होय मोगाड इश्टानो, भावार्थान केलेली मागणी. आमी आयज ह्या पिलाच्या दोंगरार आसात. म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता तुज्या भावार्थान तुका थारोण जिरूल मेळटलें. म्हाका मेवलेलें आसा. म्हाका पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायतीं बेसांवां मेवलेलीं आसात. आमकां सगल्यांक हीच बेसांवां मागोन हीच भलायकी मागोन आयज आमी सगळीं ह्या नोवेनांत भाग घेवया. घडटा ताणी दिमेर पडची, दुसरी उबी रावची. आमी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी अडखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. आमी सगळीं बाराबोर म्हणुया. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. उबी रावया. 8च्या मिसाक आयलोल्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर सरूनी उपरांत 8च्या मिसाक आयिल्ल्या लोकांक भितर सरूंक जाता आनी पयलीं बसका घेवची म्हणून आमची मागणी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सोड पदवेदार देवबाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.